जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडु वंदारा आराधन तुका आराधन तुका मोकाळा आराधन तुका जेजू मोकाळा आराधन तुका जेजू दयाळा सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसुडु वंदारा आराधन तुका येसुडु वंदारा आराधन तुका जेजू आमचो मिस्त्रे तो उंड्या रुपयांक सरसर आसा ताचो दैवीक मोग आमकां कळीत करच्या तो आमचे खातीर मनीस जालो आमकां मनशांक ताच्या देवसैमांत वांटेले करचे खातीर ताच्या दैवीकपणांत आमकां समेस्ता वांटेले करच्या आमकां कृपेन नेटोवच्याक ताच्या पवित्र सांगतपणांत आमकां भरच्याक जेजू आपणाचो जीव आमचे खातीर तो अर्पिता आमचे खातीर त्याग करता सॅक्रिफायस करता रक्ताचो निमाणो थेंब पर्यंत आमच्या खातीर कश्टता त्या जेजूच्या हजरपण आमी ओळखून घेवया आमचे सगळे जिवीत आमी ताका भेटून दिवया जेजू जेजू तुज्या सांगतपणान जियोंक आमकां फावो कर जेजू समारसनाक तुजो दैवीक अनुभव सोडूंक हांगासर येवन तुका आराधन करूंक तांकां फावो कर जेजू तांच्या मोतीक उजवाडून दे जेजू आमच्या जिवितांत बरें कर जेजू साबार गरजो समेस्त आमच्या फिरगजकारांचे तर्फेन आमी घेवन हांगासर आयल्या जेजू साबार जाणांनी तांचे पासून उपकार मागिल्ले आसात जेजू साबार जाणांनी मागोवंक विसारले आसात जेजू तुज्या दैवीक संगतपणांत तुज्या मोगांत समेस्तान जियोंक फावो कर जेजू तुज्या मोगान तूं आमकां भर जेजू तुजे कृपेन आमकां तूं भर जेजू उंड्या रुपार तूं लिपून आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा उंड्या रुपार तूं लिपून आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटोवन
दिवून आसाय पवी सांगा तुजो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय पवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेजू मोगाळा सांगता आराधन तुका वडा थाळ्यान जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसोड बोंदारा आराधन तुका जेसूक आमी आराधन करूंक कृपेन भरलेल्या कृपे सागराक ताका अनुभव करूंक ताची दैवीक मजत आमचेर आमच्या भावा भयणीचेर आमी घेवंक आमी हांगासर आसा जेसू तुज्या सत्तेन तूं आमकां बरें तुजे कृपेन तूं आमकां बरें तुज्या मोगान तूं आमकां बरें तुजो दैवीक सांगात तूं आमकां दी ह्या उंड्या रुपी तूं खरोच हजर आसाय आमकां आत्मीक जिवीत तूं दिताय सर्गीच्या मान्नान तूं आमकां पोसताय पवित्र इंदांत तूं आमकां एकवटायताय ह्याच पवित्र जेवणान तूं आमकां दिसपट्टें पोसताय राखताय जेसू तुजें जिवीत आमचें तें वांटून घेताय जेसू जायते फावटी एवकारिस्तान आमी तुका सेवला सवयाच्या बळान आमी तुका सेवला जावंक पुरो जेसू पूण हर एका मिसान तुजो दैवीक सांगात तुवें आमकां दिलाय तुजे कृपेन तुवें आमकां भरलाय जेसू आनी तुजो दैवीक सांगात ह्या घडये तुका आराधन करता आसतना आमकां हर एकल्याक तुज्या सांगातपणान तूं आमकां बर जेसू तुज्या मोगान तूं आमकां बर जेसू तुज्या सक्तेन तूं आमकां बर जेसू आयच्या दिसा भुरग्यांचो दीस सगळ्या भारतांत आचरण करता आसतना सगळ्या भुरग्यांक तूं कृपेन बर जेसू तुजे सक्तेन तूं बर जेसू तांच्या मतेक उजवाड दी तांकांय बरी भलायकी दी मोतीचें समाधान दी तांच्या जिवितांत भरपूर बेसावानी तूं भर जेसू तांच्या जिवितांत आसली सरस्कतकाय पिडा शिडा मानसीक रोग सगळे तूं हुमटून काड जेसू साबार भुरगीं तांच्या जिवितांत येवची सर्व पंथावनां स्वीकार करूंक ती सकनान जेसू अस्कस जाल्यान जेसू ल्हान भुरगीं साबार फावटी जीवघात करच्या त्या पावंड्याक ती पावतात जेसू तांच्या जिवितांत कश्ट फूड करूंक ती सकनान जेसू तांच्या जिवितांत नवो बरवसो उदेसो कर जेसू सगळी पंथावनां तांणी धैर्यान स्वीकार करन सदांच तुजे तावन तांणी गठाय जोडूंक तुजे थंय तांणी एकवट रावूंक तांकां कृपेन बर जेसू तुजे सक्तेन तूं बर जेसू आजच्या दिसा सक्कड भुरग्यांक विशेष रितीन तूं आशिर्वादान बर जेसू उंडो सोम्यान तूं जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाबोसो उंडो सोम्या तूं जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाबोसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्रांत आमकां एकवटावसो सर्गीच्या मानांत आमकां पोसो पवित्रांत आमकां एकवटावसो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका
Hallelujah, 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 hallelujah. Harga tuka semyan Yesu, aglap tuka semyan Yesu, स्तुती तुका semyan Yesu, semyan Yesu. तुझ्या पायांतळे आयल्या हर एकल्याक तुझ्या कृपेन भर Yesu, सत्तेन भर Yesu. आमकां हर एकल्या तुझ्या दैवीक संगतपणान तूं आमकां नेटय Yesu. तुझ्या बेसावानी तूं आमकां भर Yesu. आमच्या मतेक घुसवाट दी Yesu. तुझ्या सत्तेन तूं भर Yesu. सदांच तुझ्या संगत आमकां जियोंक खबर कर Yesu. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या भावा भयणीक, कश्टतल्या आमच्या भावा भयणीक, आमच्या पिडेस्त भावा भयणीक, आमच्या भुरग्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसा हर एकल्यांक Yesu तूं आपण गुण कर Yesu. तुझी दैवीक सकत गुण करची सकत आमचे थंय वळशी कर Yesu. प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा भुरग्यां सुदी संभ्रम आसतना सर भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल Yesu. तांकां तुज्या गोपान तूं धर Yesu. कित्याक तुवें सुमणाय ल्हान भुरग्यांक म्हजे सुशी येवंक सोडा. कित्याक सर्गीचें राज तसल्याचें सुसय Yesu. Yesu आमी तुजी भुरगीं Yesu. आमी तुजी हर एकली तुजी रचना तुजी भुरगीं Yesu. तुज्या गोपान तूं आमकां धर Yesu. तुज्या मोगान तूं आमकां धर Yesu. तुज्या जतने तूं आमकां हर एकल्या सांबाळ Yesu. भुरग्यां भशेन आमी कळटेपणान जियोनशाक सदांच उक्त्या मनान जियोनशाक नितळ मनान आमी जावंशाक Yesu. तुजे सत्तेन तूं आमकां भर Yesu. प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांक आयच्या दिसा तुजे सत्तेन भर तुज्या गोपान तूं सांबाळ Yesu मोगाळा आराधन तुका Yesu दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ईश्वर बोलणारा आराधन तुका अर्गां तुका semyan Yesu. Oglap tuka semyan Yesu. Stuti tuka semyan Yesu. Mahima tuka semyan Yesu. Vandan tuka semyan Yesu. Aradan tuka semyan Yesu. Bakantau tuka semyan Yesu. Pogol sitau tuka semyan Yesu. Nawartau tuka semyan Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दायकन बशा मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज भुरग्यांचो दीस आमी संभ्रमता. आज कांय थोडी भुरगीं आसात, थोडी भुरगीं हांगासर आसात, पूण साबार जाणांक येवंक जावना जावंक पुरो. सगळी भुरग्यां खातीर मागया. आज हांगासर आयिल्ल्या भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन हांगासर येवंक आसात जाल्ल्या भुरग्यां खातीर आनी आमी हर एकली देवाची भुरगीं देखून आमच्या खातीर आमी मागया. आमच्या आवय बापायक आमी भुरगींच देखून हाच्या भुरग्यांच्या दिसा देवाचे उतार कितें म्हणटा? थोडे देवाचे उतार सांव पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 1 तावन 3 पर्यंत अपुरबायचे उतार आसा. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. हे ल्हान भुरग्यांक पळय, 10वी क्लासी पर्यंतल्या भुरग्यांक मात्र न्ही, सगळी हांवें सांगलें आमी सगळीं देवाची भुरगीं. आमच्या आवय बापायक आमी भुरगीं. जर तर आमी ह्या पावंड्याक आमी पावल्या, आमकां आवय बापाय आसात, कुटुंबान मालगडी आसात, प्रायस्त आवय बापाय आसात, तांकां आमी भुरगीं देखून आमी हर एकल्यांनी आमच्या आवय बापायक आमी काल जावन चलोवंक आसा तें आमचें कर्तव्य. फुडें देवाचें उतर म्हणटा, तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसावणी दिवंक पयलो. देवाच्या उपदेशां पैकी
4 उपादेश 10 उपादेश आसात आनी 4थो उपादेश पूण देवाचे उतर म्हणटा हो उपादेश बसावणी दिवंक पयल्लो ती बसावणी अशी कसली हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें देवाची बसावणी कितें आवय बापाय काल जाल्ल्या वेळार तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वैगी खंडीत खंडीत लांब आवक आमकां मेळटा लांब आवक आमकां मेळटा सांत पाऊल नेफेसकारांक सांगलें तें उतार देवान दिल्ल्या बसवणे पैकी पयली बसवणी हाच्या मुखांतर आमकां मेळटा जो कोण आवय बापायक मान दिता खाल जाता गौरव लेखता ताका बरेपण लाभता मात्र न्ही ताका लांब आवक मेळटा ताका पुराक म्हणलें बरी सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 तो सगळो अध्याय तुमी सगळ्यांनी वाचूंक जाय हांगासर आशिल्ल्यांनी जी कोण हे उपरांत डिवायन वर्डान ते पळयतात तुमी हर एकल्यांनी पवित्र पुस्तक उक्तें करून पोरनो सोल्लो तांतू सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 तो सगळो अध्याय आवय बापाय विशयांत कळीत करता आवय बापायक मान हांव सगळो अध्याय वाचूंक सांगना पूण थोडी उतरां अध्याय 3 वाक्य 5 देवाचे उतर म्हणटा जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो पळया जो कोण बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जो कोण आवय बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटा आमी आमच्या आवय बापायक मान दिलें जाल्यार आमची भुरगीं आमकां मान दितलीं आनी आमकां संतोष मेळटलो बेश्टें न्ही देखून 2 जबाबदारी आसा आमकां संतोष मेळचे जाल्यार आमकां बेसांव मेळचें जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी आमकां विधेय जावन चलचें जाल्यार मानान गौरव लेखचें जाल्यार आमी कितें करीत जाय आमच्या आवय बापायक आमी मान गौरव दीत जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जर तर आमच्या आवय बापायक आमी कश्टिताव जाल्यार आमची भुरगीं पळयतात आनी आमचे तांतींत शिकतात आमच्या मम्मीन डॅडीन आमच्या आबा व्हडली मांयक तांणी प्राय जाता आसतना तांचे अस्कतकायांत तांणी अशेंत तांणी केल्लें देखून आमी तशेंत करी जाय म्हणून भुरगीं तेंत शिकतात आनी ती व्हड जावता आसतना आमकांय तेंच भोगूंक मेळटा देखून आमी आमच्या आवय बापायक मान गौरव दीत जाय तवळ आमच्या खाशा भुरग्यां उदेशी आमकां संतोष मेळटा मात्र न्ही देवाचे उतर म्हणटा आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ताचे मागणें आयकतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आवय बापायक काल जाता आसतना आमकां संतोष मेळटा आनी आमचे मागणें देव आयकता आनी फुडें देवाचे उतर म्हणटा जो कोण आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें सिराकाचो ग्रंथ अध्याय कितले म्हळ्यार हांवें अध्याय 3 म्हणून हांवें तुमकां सांगलें वाक्य 5 आनी आतां वाक्य 6 देवाचे उतर म्हणटा जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें पळया पयलें संतोष मेळटलो आमची मागणी देव आयकतलो आनी तिसऱ्यान
लांब आवक मेळटलें. आनी जो कोण सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष भरीत करता. देवाक विधेय जायत आसतना आमकां आवय बापायक संतोष जायत जाय. आमच्या भुरग्यांनी देवाक विधेय जावन चलता आसतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. फुडें वाक्य 9 देवाचे उतर म्हणटा, बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करनेन ताका मान दी. कशें? शब्दान मात्र न्ही, शब्दान मात्र न्ही. आय लव यू डॅडी, आय लव यू मम्मी म्हणून सैला पासून मोग मात्र केल्यार पावना. बगार उतरान आनी करनेन. देवाचे तर म्हणटा उतरान आनी करनेन. आमच्या आवय बापायक एकसुरें सोन्न आमी पयस रावन तांकां जाय जाल्ले अन्न वस्तू दिले जाल्यार पावना. बगार आमी आमच्या आवय बापायक उतरान आनी करनेन आमी तांच्या सांगात रावन तांचो मोग आमी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतर प्रायर ताचो सांबाळ कर, ताचो पोस कर, सांबाळ कर. सांबाळ म्हळ्यार पयशे न्ही, पोस कर. ताची जतन घे. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी निमाणे म्हणटा थंयसर वाक्य 16, जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. आमकां बेसांव जाय की शिराप जाय? बेसांव जाय की शिराप जाय? बेसांव जाय न्ही गे. कितें करी जाय आमी? आवय बापायक मानान गौरव लेखूंक जाय. तांची जतन आमी करूंक जाय. ताचो सांबाळ करूंक जाय. पोस करूंक जाय. तांचे उतार आमी आयकूंक जाय. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको आनी आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून परत आमच्या मोतीकुडा सगळ्या आमी ल्हान भुरग्यांक मात्र हे उतार अशें चिंतचें नाका. आमी व्हड भुरग्यांनी आमची आवय बापाय आसात, मालगडी आसात, प्रायस्त आसात, घरांत पिडेस्त आवय बापाय आसात, अंतुळणार आसात. तांकांय आमी मानान गौरवान लेखूंक आसा. तांकां मानान आनी गौरवान आमी लेखूंक आसा. आनी तशें करता तेन्ना आमकांय संतोष मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या आवय बापायक हाल जाता आसतना, विधेय जाता आसतना आमच्या खाशा भुरग्यां उद्देशी आमकां जर तर आमच्या आवय बापायक बरेंकन पळयता, मोगान पळयता, आश्रमांत घालच्या विशयान आमी चिंतिना. आजकाल आश्रमांत 6 जाण आसची कोण आहे? क्रिस्तांव लोकांनी न्ही गे. हिंदू भाव भयणी, मुस्लीम भाव भयणी ती आश्रम चलना. कित्याक तांच्या कुटुंबांत असल्या आवय बापायची तिंच जबाबदारी घेतात. जायते बरेपण आश्रमांनी जाता वय, सांडून गेल्ल्याक आमी आसरो दिता वय. पूण हर एका भुरग्यांचें कर्तव्य कितें? वचून आश्रमांत घालचें न्ही. आमच्या आवय बापायक आमीच पळय जाय, तांची आमी जतन घेवंक जाय. तवळ आमी आमच्या उतार प्रायर आसता आसतना आमची जतन घेवंक कोण आसतात? आमची भुरगीं जतन घेतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी तरणाटी आसा, आमचे लागीं पयशे आसात म्हणून आमी आंकारान उडले जाल्यार, आमच्या आवय बापायक गण्य करिनातले जाल्यार आमच्या माथ्यार उतरल्या पांयांक ते देंवतास. देखून आमच्या आवय बापायक मान गौरव दिवंक जाय. पूण आवय बापायक देवाचे उतार कितें आसा? आज भुरग्यां खातीर आमी प्रत्येक रिती मागूंक जाय. पूण आवय बापायक
कितें उतर आसा? बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागा जायशें चिडावचें न्हय, भागार तांकां बूद सांगून तांच्यो सुकेती दिवन क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तांकां बेस्टेन्स आमी चिडावचें न्हय, भागार तांकां गरज आसतना बूद सांगत जाय. तांणी सुखी करतना तांची सुखी आमी तीदवी जाय. आमच्या भुरग्यांनी सूख करता आसतना शेजाऱ्यांच्या भुरग्यांची सुखी आमी दाखोवन दिवचें न्हय. आमी मस्तपटी ती सूख करता. आमच्या भुरग्यांची सूख असलें जाल्यार थंयत दांपून व्हरता आनी एकल्याची सूख आमी दाखोवन दिता. तुज्या भुरग्यान तशें केलें, तुज्या भुरग्यान म्हजें लोटून घालें, थंय केलें, हें केलें. आमच्या भुरग्यांक आमी सुखी दिवंक जाय आनी क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमी सगळीं दिमी घालया. आमी सगळीं दिमी घालया. माथेवाच्या वांचलांत अध्याय 7 वाक्य 7 देवाचे धर्म. मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें. सगळी आमची मागणी समियाच्या पांयां तळी आमी भेटोवन दिवया. साबार जाणांनी तांच्यो गरजो हांगासर उसान सांगले आसात. तांच्यो सगळ्यांच्यो गरजो ह्या सक्रामेंताल जेजूक आमी उसान सांगया. आमच्या भुरग्यांच्या गरजां खातीर आज भुरग्यां सुद्दां संभ्रमता आसतना तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. थोड्यांनी तांच्यो गरजो हांगासर बरपणेशी दिल्ल्यो आसात. थोड्यो गरजो लांब आसा देखून दयाकन एक घडी आमी बसया. तुमकां दिमी घालून कश्टांचें जाता. लिवियो म्हणल्या भावाची तकली दूख आनी हेर पिडा गूण जावंक मागता. एक भाव मांगळूर लंग्स कॅन्सर जावन क्रिटिकल आसा, ताका बरी भलायकी मेळोवंक. एक भाव आस्पत्रेंत एडमीट आसा, ताका संपूर्ण गूण जावंक आनी बरो रिपोर्ट मेळोवंक. एक भयण हाय शुगरांत तापांत कश्ट जाता, सोडियम उणें जावन आस्पत्रेंत ती आसात, तिच्या बऱ्या भलायकेक कुटुंबाचे मागतात. एकल्याची कॅन्सर पिडा रिलॅप्स जाल्या, त्या भावाक संपूर्ण पिडेंतली गूण जावच्याक मागता. एका स्त्री असो पुता असो एक्सिडेंटांत ताचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, तो संपूर्ण गूण जावंक मागतात. फिलोमिना म्हणली एक भयण क्रिटिकल आसा, वेंटिलेटराचेर ती आसा, लिव्हर इन्फेक्शन जालां, बरी भलायकी मेळोवंक मागतात. एक भाव ताचें बें पयस वचोंक मागता आनी एक बरें काम मेळोवंक मागता. एका भयणीक युरिनांत रगत आनी तशेंच कुडींत प्रोटीन उणें जावन आसात, शिराच्या पिड्यान ती कश्ट जाता ती बरें जावंक मागता. एका भावान क्रिस्तांव भावार्था फाटी येवंक मागता. एका कुटुंबाचो आर्थीक समस्या परिहार जावंक मागतात. एक भयण बेंगलोर थंयसर नाना रितीच्या पिडेन ती कश्टुंता. रोमॅटिजम आनी तशेंच मेंटल स्ट्रेस तिका आसा. ह्या पिडेंत संपूर्ण ती गूण जावंक आनी काजार जिवी समाधान मेळोवंक मागता. एक भाव ब्लड कॅन्सर पिडेंत कश्टून आसा, ताका बरी भलायकी मेळोवंक मागता. एक भाव ऑनलायन गेम्सा वरवीं जायते पयशे होगडावन आर्थीक संकश्टांत तो बली जाला. माथ्या वयल्यान रीण जाला, सर्व अनवारांतल्या भायर येवंक, सर अडकळींतल्या भायर येवच्या मागता. एक भयण एक्सिडेंट जावन हात फ्रॅक्चर जाल्लो, गूण जावंक तो आयकना, बेगीन गूण जावच्याक ती भयण मागोवन आसा. मेरी म्हणली भयण तांच्या जाग्याची समस्या परिहार जावंक, जाग्याचो परिहार आनी जाग्याचे परिहार मेळोवंक आनी कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक मागता. एका भयणीची कोंकणी गूण जावंक आयकना, ती संपूर्ण ती गूण जावंक ती मागता. आतां आमी सगळीं ती मेघाल्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. जेजू, तूं मात्र आमच्यो सगळ्यो गरजो तूं जाणाय. ज्यो गरजो आमी उसान सांगिल्ल्यो
ज्यो गरजो आमी उसारून सांगिल्ल्यो आनी आमच्या काळजांत पेटयल्ल्यो हर एकली गरजो जेजू तूं स्विकार कर जेजू. आयच्या दिसा प्रत्येक रीत आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मागता जेजू. आज भुरग्यांचो दीस आमी संभ्रमता. आमी हर एकली तुजी भुरगीं जेजू. पूण प्रत्येक रितीन प्रायेन ल्हान आशिल्ल्या हर एकल्या भुरग्यांक युवजना खातीर मागता. आज साबार भुरगीं तांच्या आवय बापायच्या मोगांत ती वंचीत जाल्या. तांकां आवय बापायचो मोग मेळच्या खातीर आज साबार भुरगीं आवय बापायच्या नान देखी बरीत जिने मुखांत ती वायट वाटेक ती लागल्यात. आवय बापायतान बरी देख तांकां मेळोना. सगळे आवय बापायतान बरी देख तांकां मेळच्या. आवय बापायनी पयले भावार्थाची जिवीत आनी उर्बेन जियोवच्याक जेजू. सगळे आवय बापाय सक्तेंत बरें तांचो भावार्थ तांणी सांबाळच्या. सदांच तुका एकवटान तांणी जियोवच्याक. ह्या संवसारांत सगळें बरेंपण तूं मात्र दिवंक शकताय. सगळें तुमचो सर्वस्व जेजू. तुमचो आमकां बरी भलायकी. तुमचो आमची आस्त. तुमचो आमचें समाधान. तुमचो आमच्या कुटुंबांत एकवट म्हणलें तांच्या मतीन दवरून सगळ्या कुटुंबांनी तांणी एकवटान जियोवच्याक तुजे कृपेन बर जेजू. सगळे भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जावन चलच्या. साबार जाणां भुरगीं परगांवांत आसात आनी हांगासर गांवांत साबार जाणां आवय बापाय प्रायस्त आवय बापाय एकसूरपणान जियेतात. तांकां फाटीमुखार कोणी नात. तांकां तांच्या कश्टांक आदार दिवंक कोणी नात. व्हड घर आसा पूण घरांत जाणां नात. कांय थोडे फावटी अप्रूप फोन करतात पूण कांय थोडे फावटी फोन केले जाल्यार मोगान ती उलयनात. अशें जाल्यार भुरग्यांक जेजू. अशें जाल्यार भुरग्यांक जेजू तांचे मोतीन तांचे उजवाड घाल जेजू. तांचे काळीज ते मासाळ कर जेजू. मोगान तांणी उलोवंक. मोगान तांचे आवय बापायची जतन घेवंक. तांचे मोगान पालन पोशण करूंक जेजू तांकां कृपेन तूं बर जेजू. जो कोण आवय बापायक मानान गौरव लेखता ताका संतोष मेळटा. बरी भलायकी मेळटा. बेसांव मेळटा म्हण तुवें सांगलां जेजू. आमी आशेल्ले ते बेसांव तूं आमकां फावो कर जेजू. सगळे भुरग्यांक आज हांगासर आयिल्ल्या सगळे भुरग्यांक थोडो वेळ सॅक्रिफायस कर. हांगासर तुजो दैवीक सांगात बगूंक आयिल्ल्या हर एकल्या तुज्या कृपेन बर जेजू. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांत अध्याय 17 वाक्य 14 देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारण कर आनी म्हाका थारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आमी म्हणया सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारण कर म्हजें तारण कर आनी म्हाका थारण मेळटलें म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारण कर म्हजें तारण कर आनी म्हाका थारण मेळटलें म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. परत वडोल हांवें सांगलें तें उतार एफेस घरांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 3 तुज्या आवय बापायक मान दी म्हणा. तुज्या आवय बापाक मान दी. तुज्या आवय बापायक मान दी. तुज्या आवय बापाक मान दी. हाचे वरवीं अशे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत तुका लांब आवक मेळटलें. तुका लांब आवक मेळटलें. तुका बरेंपण लाभतलें तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. लांब आवक तुका. तुज्या आवय बापायक मान दी. 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 हाचे वरवीं हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें. लांब आवक तुका मेळटलें. सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक तयार जाता आसतना परत आमच्यो सर गरजो आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो आमच्या भुरग्यांच्यो गरजो सगळे भुरग्यांक इस्काला येतल्या इस्कालाक वचूंक असाध्य जाल्ल्या नाना रितीन तांच्या जिवितांत कश्ट दिल्या भुरग्यांक मोतीच्या पिडे वरवीं कश्ट दिल्या भुरग्यांक विविध नाना रितीच्या आश्रयांत थंयसर आसल्या विविध सक्तेच्या भुरग्यांक सोम्याच्या पांयां तळा आमी भेटून दिवया.
तशें आशिर्वाद आमी मागया तसो जेजू आमकां आनी सगळे भुरग्यांक आमच्या युवजनांक हर एकल्यांक पिडेस्त भाव भयणींक तसो जेजू बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया सक्रामेंतान त्या जेजूक आमी आराधन करया ताचे बेसांव घेवंक आमी गव्या गीत हे देवाडा सक्रामेंतान हे देवाडा Sacramenta, शास्त्रांगा Goroya, Purviya, Rupa, Putra, Novyo, Riti, Adarya, Solon, Veja, Askat, Vijya, Baba, Tachi, Boldiya, Zushe, Baba, Tushe, Bhuta, Ullasai, Stutisa, Bodhiman, सस्ना सस्ना एकास्ताळ्या सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचे सक्रामेंताकान तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना तू बोलगाथा आवीस में सांतुका परसेलो तू सस्ना सस्ना तो बोलगाथा Santuka Arseloto Sasna